सर आयज तुमकां हांगासर एक कॉल आयिल्लो, कितें कॉल आयिल्लो आनी कितल्या टायमार तुमी पावले हांगासर? कॉल आमकां 13 जावन 12 मिनटांनी कॉल येयल्लो. आमी व्हेरी इमिडिएट टर्नआउट केलो आनी हांगा पावले पयल्यार भुरगे भितर एक ट्रॅप आहली आनी स्मोक सादारणसो धुंवर भायर सरतालो आनी आमी आमचे रेस्क्यू हे स्टार्ट केले आनी व्हेरी इमिडिएट ताका रेस्क्यू केले. सो कितें गॅस चालू आसलेलो आनी गॅस चालू आसलेलो. गॅसीचेर आख्खो जें कितें आसलें तें सामकें तापोन सगळें काबार जाल्लेलें. पूण व्हेरी इमिडिएट आमकां मातसो एक ते लॉक व्हेरी स्ट्रॉंग आसल्या कारणान आमकां मातसो थोडो टायम जालो रेस्क्यू करपाक. नाजाल्यार एक्टिविटीज सगळे बरे जाले. सो सद्या एट प्रेजेंट कितें सिच्युएशन कशें कितें आहा? कांय ना, भुरगे बरे आहा आनी कांय लॉस ताका कांय ना. फकत गॅसीर कितें आसलें तें मातशें तापलां. मागीर गॅस इमिडिएट तुमी वचोन बंद केलो? बंद केलो. ओके. कितें म्हणल्यार इन्सिडंट कसो घडलो म्हणटा ती दार मारले कोणें? कितें तरी ऑटो लॉक आसता न्हू, ती खंय दार वाऱ्यान बसता आनी कितें जाता ताका लागून जालो आसतलें कितें इन्सिडंट. सो तुमी टायमार पावन म्हाका दिसता बरी तुमी केली कामगिरी केल्ली आसा. मातशें लॉक हार्ड आसल्या कारणान व्हेरी सेफ्टी लॉक आसल्या कारणान तो मातसो टायम लागलो. लेट जालो.